आतां आमचे गोंयांत पळय कितें जालां तें टॅक्सीक लागून सगळे भायल्यांक हाडल्या ॲप एग्रिगेटर हाडटा ते आनी सगळ्यांक आतां आमकां गोंयकारांक सोंपोवंक सोदता. आतां एक आमचे गोंयकारां तर्फे हांव कितें म्हणटा पळय आमचे गवण्याक सोंपयले पेडणेकार आमी स्वाभिमानी म्हणजे गवणे आमचे पेडणेकारी कारागर इतके कोण नासले. गवण्याक सोंपयले, शॉपकारांक हुशारी शॉपकारांक सोंपयले, नुस्तेकारांक सोंपयले, सगळे भायले येवन नुस्तें विकता आनी मायनींग सोंपयले, सगळ्यांक सोंपयले. आतां टॅक्सीचो एक आमचो बिजनस आसा गोंयकारांचो ते टॅक्सीच्या पासून लागले. आमकां काम करून पोट भरूंक दिना गव्हर्मेंट आमकां. आतां पळय आमकां गव्हर्मेंटान एकट्याक करून कोणाक बाबा एक फायनान्स करून बाबा गाडी घेयात तुमी आनी तुमी पोट भरा फॅमिलीचें अशें आमकां करूंक ना. आमी स्वता वस्ती म्हणजे गोल्ड म्हणजे भांगार बीन आमी घाण दवरून लोकांचे पांया पडून हेचे तेचे पांया पडून आमी गाडये घेतले आनी धंदे केले आनी आमी स्वताच्या हेचेर आमी उबे रावले. गव्हर्मेंटान कसलो आमकां हेल्प करूंक ना. गव्हर्मेंट कित्याक आमच्या फाटीक लागला? हांव अख्ख्या गोंयकारांक उलो मारून सांगता बाबा चिंता तुमी पळय हे जर भायल्यांक जर हाडून जर भायल्या सगळ्यांक हाडून जर गोंयांत भरता एक एग्रिगेटर हाडलो जाल्यार अख्ख्या इंडियेचे येवन एग्रिगेटर येवन गोंयांत भरतले आनी आमचे गोंयकार खंय भीक मागतले. तेका लागून गोंयकारां कडेन मागता हे जे पॉलिटिकल आहा न्हू सगळे 40 MLA तशें जर आमकां जर हे जर आमच्या फाटीक लागल्या जाल्यार आमकां फुडें स्टॅप घेवचो पडटलो. गोंयकारांक कितें आमकां भायले कोण तरी हाडून आमकां आमचे व्हडले व्हडले जे कोण वळखीचे आहा बरे दिल्लीकार आतां येयल्या सगळ्या वटेन येयलेल्या कर्नाटकाचे येयल्या व्हडले व्हडले जे मायन ओनर्स आहा ते हांगर गोंयांत इत्सूक आहा कितें इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक. ते जर गव्हर्मेंट जर आमकां जर अशें करता जाल्यार आमी तांकां हाडून हांगा कॉन्टेस्ट करूंक शकता न्हू. गोंयकारांक विचारता आमी गोंयकारांचो आमकां सपोर्ट आहा जाल्यार आमी तशें करूंक शकता न्हू. हे जर आमच्या बायल भुरग्यांक आमकां रस्त्यार घालता आमकां भीक मांग लायता जाल्यार आमकां तांकां फुडें करूंक शकता आमी न्हू. तेंचे टॅक्सीकार आमचे जे गोंयकार आहा सगळे तेंच्या फाटसून रावन तांकां सपोर्ट करून आमी तांकां इलॅक्ट करून हाडूंक शकता न्हू. भायल्यांक जर आतां तुमी हाडटात गोंयांत जाल्यार आमी इलेक्शनाक कित्याक कोणाक तांकां हाडूंक शकना? आमदार कित्याक करूंक शकना? भायलो कर्नाटकाचो महाराष्ट्राचो कित्याक हाडूंक शकना? आमी MLA कित्याक करूंक शकना? तुमी जर अशें आमकां जर गोंयकारांक जर अशें भिकेक पावयतात जाल्यार आमी आनी स्टेप घेता न्हू. आमी आमकां सगळ्या गोंयकारांचो सपोर्ट मेळटा जाल्यार आमी फुडें सरता आनी सगळे टॅक्सीकार फुडें फाटसून तेंच्या भोवान आमी तांकां इलॅक्ट करून हाडूंक शकता. आमी इतको पावर आमी दाखोवंक शकता गव्हर्मेंटाक. कित्याक आमकां भिकेक पावयता तुमी? आमी कितें गव्हर्मेंटाचें आमी खाल्ला कितें काय फटयला? गव्हर्मेंट सर्वंटाक पळय वर्साच्या वर्सा तुमी 7th पे 8th पे आतां करूंक शकतात तुमी तांकां. आनी जे प्रायमरी शाळा आहा न्हू ते गव्हर्मेंट जो वर्कर आहा कोण कामाक आहा तांकां हांव थोमणे मारिना आनी तेंच्यार अगेन्स्ट वचना. हे गव्हर्मेंट अशें आमकां त्रास करता म्हणून हांव कितें म्हणटा जे शाळा प्रायमरी पयली शाळा आमी शिकल्या न्हू ते शाळा बंद पडल्या. ते जे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा न्हू तेंचे भुरग्यांक पयलीं त्या भितर शिक्षणाक घालपाचे ते हायफाय तांकां शिक्षणाक पयशे तांकां सगळ्या फॅमिलीक भायर भोंवतना तांकां बोनस मेळटा चवथीचो आनी कसलो बोनस मेळटा तांकां ही फेसिलिटी तांकां मेळटा. आमकां गव्हर्मेंट कितें दिता? कित्याक लागला आमच्या फाटून लागला गव्हर्मेंट हो आमकां कित्याक सोदपाक लागला? म्हजें नांव नितेश टेमकर. आयज आमी सगळे भुरगे टॅक्सी घेतलेले आहा सगळे लोनार घेतलेले आहा. आयज आमी स्वता सगळे भुरगे शिकलेले आहा. कोण ग्रॅज्युएशन करून ना कोण 12th पास जाल्लो आहा. स्वता हांवें ऑटोमोबाईल इंजिनियरींग केलें. तेन्ना खंय जॉबाक गेलो तेन्ना ते म्हणटा कितें ना आमचे कडेन जॉब ना. गव्हर्मेंट जॉबाक गेलो जाल्यार कितली फॉर्मां भरली एकूय फॉर्मार पास जावंक ना आमच्या गोंय आमकां जॉबूच ना. म्हणून आमी एक आमचो धंदो स्वताचो धंदो चलयलो जो आमी टॅक्सी घेतली स्वता आमच्या पोस्टार घेतली. लोकां कडल्यान पयशे मागूनय घेवंक ना. आमी स्वता पयशे भरले टॅक्सी घेतली आमी चलयता. आयज जो कॅब एरियरान आमच्या माथ्यार मारलो गोवा मायज हो गोवा मायज असो आहा जो पयलीं डिपॉझीट कर म्हणटा पयशे केले काय रातच्या 12 सुमार ती येयना गाडी येवंक ना म्हणटा टॅक्सीकार आमकां फोन मारप येता रिसेप्शना वयसून मातशें आनी ताका व्हर म्हणून. आमी न्हिदलेले उठून येतात आनी ताका घेवन वयता आनी पायता कित्याक तेंची फ्लायट मिस जातली म्हणून. इतले आमी सगळे चिंततात. इतले सगळे भुरगे शिकलेले आहात आमचे. कोण भुरगो एकटो ह्या धंद्यान नासलेलो कित्याक जो तो भुरगो म्हणटालो आपूण कामाक वयता म्हणटालो कित्याक तर सुशेगाद जोडून खातलो म्हणून. पूण आमकां ना इलाज जाल्लो आहा खंय आमकां काम ना कितेंच ना. लास्ट हो बिजनसान आमकां देंवचें पडलें आनी ह्या बिजनसान देंवन तरी हो सरकार जो आहा न्हू तो आमकां खूब त्रास करता. सदांच आतां तो टोल जो आतां स्टार्ट केला तो फुडें म्हणटा तो आपूण परत रिवायज करतलो म्हणटा. तो आनी फुडें 200 करतलो 300 करतलो. आतां पेट्रोल पयलीं 70 रुपया आतां 100 रुपया जाले. आनी आमची रेट अजून आहा ती तशीच रेट आहा. आमी दाबोलींक वयता 2000 अजून 2000 वयता आमी दाबोलींक. ते म्हणटा आमकां 1200 रुपयांक वच म्हणटा अजून. ते पेट्रोल 70 हाडा तुमी आमी वयता 1200 रुपयांक जाता हेंचे कडेन. ते जाणा तुमचे टॅक्स हे ते वाडयता तुमी. आमी खातले कितें हेच्या फुडें भुरगे? म्हणून आमी हे भुरगे सगळे जाण टॅक्सीन देंवलेले आहा. आतां टॅक्सीन येयले सगळे आतां आमी चलयता सगळी टॅक्सी चलयतात. एक फावट हो दीस येता दनपारच्या टायमार जेवण खंय मेळना. 3 जाली जाल्यार खंयच्या रेस्टॉरंटाक गेलो जेवण खंयच नासता. आमकां वडा पाव खावन 3.5 काडचे पडटा. तुमी सांगात आमी कितें करपाचें टॅक्सीकारांनी? 2 दिसां पयलीं आपयलेले आनी व्हेरी शॉर्ट नोटिसार म्हणटात तशें
2 दिसांनी आमचे टॅक्सी भाव आहात मोर्चे दितले आहात ते येयलेले आहात. तुम्ही जाणा आसतले की जो ॲप एग्रिगेटर जो गव्हर्मेंटान जो कितें केल्लेले आहा पळय ताका लागून आमचो ओपोज आसा म्हणून आमी जी ओपोज आनी ऑब्जेक्शन ती फॉर्मां आमी फील केलेली आहात ती आमी आयज हांगा भरून घेतल्या आमची आनी आमी ती व्हरून जुंता हावजान ती सबमीट करता. तुम्ही जाणा आसतले की एग्रिगेटर हो फ्लेक्सिबल ना. वेरियस रिजन्स आसात ताका थ्रू मिडिया आनी जायत्या माध्यमांसून लोकांकूय खबर आसा. म्हाका म्हणजे सेपरेट सांगपाची कांय गरज ना. सो आमी एक निशेध म्हणून एक आमी सगळे मोर्जेचे टॅक्सी आसात ते येवन आमी एकठांय येवन अपोज केला. ओके. आयज आमी मोरजेचे टॅक्सीकार हांगा जमलेले आहात. आमी सगळे टॅक्सीकार ओनर भाव हांगा आयज जमलेले आसा. आमचो जो आतां ॲप काडूंक सोदता ताका आमचो ओपोज आहा. आमी आयज सगळे जाण जमलेले आहात आनी आमी जे ओपोजाक ती फॉर्मां आहात ती आमी आयज कलेक्ट करून आमी आतां ती ऑफिसान दिवपाची आहा. म्हणून आयज सगळे जाण आमी आयज जमलेले आसा. टोटल कितले आहात टॅक्सी वेवसायीक आमचे मोरजेन? टोटल आमचे आसात 200 टॅक्सीकार आसात प्लस. सगळे एकठांय आहात तुमी? हय एकठांय आहा. कालच्या हेका आमी एक मिटींग घेतलेली आनी आयज आतां आमी फॉर्मां आमची फिलअप करून ती दिवपा खातीर आमी आयज मिटींग घेतली. आमदाराक बी कितें मेमोरेंडम दिल्यात? वयतले आमी आमदाराक मेळटले. पयलीं एकी कडेन सगळे जमान आमी दीस वयतले आनी तेकाय एप्रोच जातले. टॅक्सीकार माफिया टॅक्सीकार लुटतात. हितूर टॅक्सीकार कित्याक लुटयनात? आमी जो पळय गव्हर्मेंट जो आतां एअरपोर्टाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर जेव्हा म्हापसा तोच रेट सांगता आनी ह्या फुडें आमी त्याच रेटीन आमी भाडी मारता आनी हे सांगतात आमी फटयता जावं हें करता म्हणटा लुटतात. आमी लुटिना. जो गव्हर्मेंटान दिला पळय तेचेरच आमी भाडी बी मारता आनी जेन्ना कस्टमर म्हणटा ना जादा पैसा लेता हे जेन्ना आमी कमी पयशे घेता पळय तेन्ना कस्टमर सांगना की रातचे आमी जावं 2000चेर इल्लो आतां तुमी 1800 कित्याक सांगतात अशें केन्नाच कोण सांगना. जेन्ना सांगतात ते फक्त काय ना आमी ओवर चार्ज करता. आमी ओवर चार्ज करना. जो गव्हर्मेंटान रेट दिला तेच्या पेक्षा आमी सुद्दां कमी भाडी मारता. आनी दुसरी गजाल जेन्ना आमकां हॉटेलांसून फोन येतात ती कस्टमर सांगता कितें की आमकां एअरपोर्ट वचूंक जाय ना. सो आमी एअरपोर्टचो प्रॉपर रेट आहा 2000 तर दाबोली मात्र तो आमी सांगता. जेन्ना गाडयेन बसल्या उपरांत ती कितें सांगतात भैया आमकां कलंगूट जाने का है उधर आधा घंटा रुकना चाहिए 1 घंटा रुकना जेन्ना हम खाना खाएंगे तेन्ना आमी तांकां एक सुबेज सांगता कित्याक आमकां परत लॉंग कट वयचो पडलो. आं हेच्या खातीर आमी काय लुटिना तांकां. जेन्ना सुबेज आमी जास्त एक 400 नाल्यार 500 रुपया सांगता. आणि म्हाका सांग आतां जे तुमी टॅक्सी वेवसाय करता पळय आनी जे प्रायवेट गाडयो दिता पळय भाड्याक तेंचेर तुमचो काय परिणाम जाता तुवें वेवसायाचेर? जाता. कितें करचें पडटलें? आमची भाडी वयता आमकां प्रॉब्लम ऑटोमॅटीक जालोच ना. आमचो कस्टमर थंय वयता तो कितें तरी कमी रेटीक करता आनी तो आमकां फडको बसता. आतां सांगपाचें म्हणजे म्हाका आयच्या धंद्यान 20 वर्सां जाय येयली. आमच्या कडेन आयज 30-40 फॅमिली आमच्या कडेन ना. फॉरेनर जावं इंडियन आमकां आपयता एअरपोर्ट जर आमी लुटता आमी हॉटेलान आमकां आपोवचे नासले आनी तांकां आमची गॅरंटी आहा. रातचे 1काक वयता आमी 4 वयता तांकां आमची गॅरंटी आहा की हो आपल्याक एअरपोर्ट पावयतलो कितें प्रॉब्लम करता ह्या विश्वासान ती आमच्या कडेन रावता. म्हणून आयज आमच्या कडेन ना. तो कोणी तरी आयज कोण तरी खंयची भायली लॉबी येता आनी कितेंय उठयता ते लुटता चोरता तशें कांय ना. आमी सिन्सियर आहा आमच्या धंद्या कडेन आनी आमी आमचो सिन्सियर धंदो करता 21 वर्सां जाली. जाल्यार आमी दाखोवंक शकता गव्हर्मेंटाक आमचे जेन्ना सिजन येता तेंच्यान त्या ऑथॉरिटीन येवपाचें हांगा बीच लायनीक आमचे कोस्टल लायनीक आमी दाखयता आमचे कस्टमर कशे आमच्या वांगडा आहात ते. 20-20, 15-15 वर्सांचे कस्टमर आमच्या कडेन ना आनी आमी तेंच्या खातीर आमी मुद्दम एअरपोर्टार वयता आमी तांकां हाडूंक उमेदीन. अशें न्ही खंय आमी तांकां फटयता. हें खंय तरी रॉंग जाल्लेलें आसा. न्यू गॅजेट हाडला सरकारान पळय तेंचेर आमचो फूल ओपोज आहा. एक जालें. दुसरें म्हणटात आमी टॅक्सीकार आमी लुटता. आमी खंयच्या हेचेर लुटता? आमकां एक तर वेबसायटीर सरकारान रेट दिवची की बाबा पॉयंट टू पॉयंट बाबा वेबसायटीचेर आमी ह्या हेचेर आमी मारपाची आमी भाडी मारता जाल्यार आमकां रेट दिवची बाबा मोर्जे टू मांद्रे मोर्जे टू आरंबोल एअरपोर्ट पॉयंट टू पॉयंट आमी ताका आमकां रेट दिवची. आमी ताका त्या रेटीर आमी वयता. आमकां एक गेट टुगेदर करपाचें बसोवपाचें सरकारान
आमी मिटींग घेवपाची आनी तेंच्यांनी आमकां हें करपाचें. मेन सर टॉपीक कितें आहा आमच्या आतां तकले सरकारान घातला न्हू न्यू गॅजेट तो मेन म्हणजे आमकां मान्य ना आमी तेजो विरोध आहा. सांगचो म्हणजे पळय आमकां मिटर बसयला आमचे गाडयेक 12,000 दिवन आमी मिटर बसयला आनी एपाची टॅक्सी आहा न्हू तांकां तो मिटर आहा आनी वर्साक आमी 4,500 फारीक करता आनी खाली पिली तो रिन्यू करता आनी कोण काय कस्टमर तेचे काय पयशे आमकां दिना ते चलयलो जाल्यार सुद्दां सदींच बार्गेनींग वो गोवा मायल्स 500 में आता है हाफ 800 में क्यों जाता है आमकां खबर ना आमकां येवपाक वचपाक रिटर्न भाडें ना न्यू गॅजेट हाडला तेचेर आमचो अपोज आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.